पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकाराचे इशू, गोंयकाराचे एक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। सत्तरीचे थोडे लोक येवन चीफ सेक्रेटरीक मेळ्ळे। ते म्हणटात जी आलवाराची जमीन आसा तो इशू बेगीचे बेगीन सॉल्व करचो। तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खूब त्रास करता खंय। समज तो इशू ते 20 भितर सॉल्व करिना सरकार जाल्यार ते रस्त्यार येवपाची तयारी दवरता। फॉरेस्टान आमकां एन्करेज जर केले हेका लागून आमी एक सरकाराक जाब विचारपाक आमकां एक येयला की आमी कब्जेदार न्हू, सरकारान आमचो कब्जो केला आमच्या जमनीचेर। हें विचारूंक आमकां आमी आमच्या सरकाराक म्हणजे चीफ सेक्रेटरीक लेटर दिताले की आलवारा जमनी जर तुमी फॉर्म भरून दिना आनी तुमच्यो 5 रुपयांनी जर कायदेशीर करिना म्हणून तुमकां आवाज खबर आसतली। 4 तारखेर नोव्हेंबर आमची व्हडली मिटींग जाली वाळपय, तेज्या उपरांत 1 रुपया ठरयता। अरे आमच्यो जमनी आमी विकत घेवपाचें हें ठरोवपाक कोण हांगा बसोन, हो आमचो प्रश्न। आमकां सरकाराक आमी निमीट दिला, आमी आतां आमकां एक 20 दिसां भितर आमकां हें एप्लिकेशनाचें हें परत दिना जाल्यार आमी तेजेर वाळपय आमी सगळें आंदोलन करपाची तयारेन आमी उरतले आनी आमकां बरोच सपोर्ट येयला। 24 नोव्हेंबर 1917 त्या कायद्या प्रमाणे जमनी पळय गांवच्यो आसा त्यो सगळ्या गांवच्या लोकांच्यो प्रायवेट सरकाराच्यो जमनी ना आनी सरकारान एक उठयला ही अफवा उठयला, एक राक्षस कसो तयार केला आनी एक सांगला की हे सगळ्यो जमनी आहा त्यो सरकाराच्यो। हेजेरसून लोकांक सगळ्यांक भायर गेले। तर कब्जेदार लोक जाल्यार हांगासर डेमोक्रेसी कसली? जर लोकांक आपणाचें घर रिपेर करूंक मेळना, जळो काडून आपणाक घराक गरजे पुरता तर जळोवंक चुलीन हें करूंक मेळना, तेंची हो लोक पयलींसून दे डिपेंड ऑन फॉर द बेजीक नेसेसिटीज, जें कितें तांकां लागीं आहा तें तेंच्यान वापरपाचें अशें पयलींसून संवय आसली। सडनली फॉरेस्ट म्हणटा तूं एक झाड कातरलें जाल्यार तो आमच्या MLAन पयलींसून एक सांगून येयला। तो आमचो MLA पयलीं आसलो हो प्रताप सिंग राणे। तेज्या टायमार गांव आमचे वाळपय सत्तरीन रिवर्ट केले जागे, रिवर्ट केले आनी तेणेन सांगले लोकांक की तो कायदो आनी तो मंत्री आसतना रिवर्ट जाले। तेज्या उपरांत हेजे कडेन विश्वाजिता कडेन वचून उलोवपाक गेले जाल्यार तो म्हणटा तो प्रश्न साहेबा कडेन आहा। साहेब कोण? प्रताप सिंग। तो ताका सगळी खबर आहा, तो केन्नाच तो प्रश्नाचेर उलोवंक दिना। त्या खातीर तेजे कडेन उलोवपाचें कोणाकूच तेणें उलोवंक दिवंक ना। त्या खातीर ताका प्रश्न आनी असेंब्लीन ताणें सांगलें हे सगळे जागे हेजे म्हणून कोणाचे? गव्हर्मेंटाचे। मडगांव ES हॉस्पिटलान प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजनेचो उक्तावण जालें आनी ह्या उक्तावण सोहळ्याक TCP मिनिस्टर विजय सरदेसाई, भाजपाचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आनी साऊथ गोवा MP नरेंद्र सावयकर। सो पयलेंदा म्हाका अशें दिसता की सरकारान अनऑर्गनायज लेबराक, चड करून जी लेबर क्लास आहा तांकां एक पेन्शन दिवपाची स्कीम चिंतल्या। हाजेर खरेंच दिसता की प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास म्हणून जे पयलींच सांगतालो ते तो इम्प्लिमेंट करपाक एक स्टेप मारीत आहा आनी ताचे खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका परबी दिवपाची गरज आहा। चड करून आमच्या गोंयांत जंय असल्यो स्किमी सरकारान चिंतूंक बसून नाशिल्ल्यो ज्यो अनऑर्गनायज लेबराक प्रोटेक्शन दिवप। प्रोटेक्शन कशें की जेन्ना तो काम करूंक शकचो ना, जेन्ना तो जाणटो जातलो तेन्ना ताका फायनान्शियल सिक्युरिटी दिवप। म्हणटकीर ही स्कीम म्हाका दिसता एक बरी स्कीम आहा। 55 ते 200 रुपये पर्यंत तेणे भरचे पडटले म्हयन्यान आनी वयाच्या 60व्या वर्साक ताका पेन्शन सुरू जातले, किमान 3000 रुपया। अशी तरेची स्कीम ही पयले फावट येता। आज आमचे विजय बाब सरदेसाय आसा, आमी गोंया भितर पळयतात की तेजे तेक्यान एक आमचे गोंयचे सरकार बरें चलता आनी ते बरो वावर करता। खंयचो मनीस काम करता ते टिका जाताच आनी ही टिका असल्यारूच बरी कामां जाता। करता आसतना 18 ते 40 वर्सां भितर जे कोण आसात तेच एलिजिबल आसतले आनी ते करता आसतना तुमकां प्रत्येक म्हयन्याक तुम्ही ज्या वर्सा ह्या स्किमीन वांटेकार जातात तेन्ना तुमकां त्या प्रपोर्शनेटी तितलो अमाउंट भरचो पडटलो प्रत्येक म्हयन्याक। जर कितें जर बरें वायट घडलें आनी कोणी जर फॅमिली भितरलो एक्सपायर जर जालो जाल्यार तातूंतले 50% पयशे जे आसा तुमी विड्रॉ करपाक शकता। जर एखाद्याक दिसता आसत की आपूण बाबा आतां आपल्याक ही बेनिफिट ह्या स्किमीचो बेनिफिट घेवपाचो ना जाल्यार तो आशिल्ले आपणे जो इन्वेस्ट केल्लो पयसो आसा तो विड्रॉ करून परत ह्या स्किमींतल्यान भायर सरपाक शकता।
जलस्रोत खात्याच्या वतीन गांजे 70 हांगसर सुमार 100 कोटी रुपया खर्च करून बंधाऱ्याचो बुनियादी फातर जलस्रोत मंत्री विनोद पालयेकर, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, उसगांवचे सरपंच, पंच आणि हेर मानेस्तांच्या वतीन बसोवपाक आयलो. हो प्रकल्प साकार करता आसतना 100 कोटीचे जे हांगासर योगदान मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नान हांगासर साकार जाल्ले आसा. ह्या प्रकल्पाचो पुरेपूर असो फायदो ह्या उसगांव गांवाक जातलो. 3 MLD जे ऑगमेंटेशन करून हांगा मदसून जे उदक उसगांव गांवाक पावतलें, जवळ जवळ 70% ते 80% उदकाची पुरवण ह्या प्रकल्पा मार्फत 3 MLDच्या प्रकल्पा मार्फत उसगांव गांवांक मेळटली. हेचेर तुमी खात्री बाळगा. आनी अशा तरेच्या प्रयत्नांतल्यान जेन्ना बऱ्या तरेचे प्रकल्प साकार जाता तेन्ना एक सरकाराचें स्वप्न साकार जालें अशें दिसता. आनी अशा तरेचे अनेक प्रकल्प आमी हाडपाक सरकाराक पाठपुरावो करून अशा तरेचे प्रकल्प आमी ह्या मतदारसंघान हाडुया. मेन म्हणजे कितें आहा की त्यांनी सांगल्या प्रमाणे खुबशा लोकांचे हांगा योगदान आहा. पण एक आमी लक्षात घेवंक जाय, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर यांचे सहकार्य असल्या कारणान आमी सगळे काम करता. पण ते असले तरी बी आमचे मदीं आयज श्री विनोद पालेकर आहा. आनी ह्या तरेची व्यक्ती जे चड उलयना ते केन्नाच तुमी पळयचे ना की खंयचो कितें विशय चड तेजेर चर्चा तो करता. पण त्या तरेची व्यक्ती जे आमकां सगळ्यांक सांबाळून आमचें काम करपाक तो फुडें सरला. हांवें ताका लागींच्यान पळयल्लें आसा, तेजें कार्य पळयल्लें आसा. हेच सरकार तुमकां नोकरी दिवंक शकतले. आमी सगळे आमच्या डिपार्टमेंट मार्गार घालपाचें आमी कामां केल्लीं आसा. ती कमिटी 2 कमिटी असल्या कारणान मातशे कांय डिले जावं येत, पूण संदी म्हणटा ते हेच सरकार तुमकां दिवंक शकता. फाटीं QCP मिनिस्टरान विजय सरदेसाय ताणें HGPDचे फिश मार्केट शेड रिनोवेट केली आनी दुबय मार्केट म्हणून आवाज जालो. पूण बाकीचे शेड पळयल्यार हांगासर भिरांत दिसता. हांगासर लोकांक जे वेंडर्स आसात तांकां उदक ना, लायट ना, हांगासर चोऱ्यो जातात आनी HGPDन हांगासर आपले लक्ष घालपाची गरज आसा. गेट बी सारके ना हांगा. पयलीं गेट बी सारके करून दिवपा जाय आमकां. चोरी जाता रातचे कितें गेट वयरसून येवन चोरी करून वयता ते सगळे सारके करून रिपेरी करून दिवपा जाय आमकां. सेक्युरिटी ना, मेन इम्पॉर्टंट कितें सेक्युरिटी ना. इतले व्हडले बाजार आहा, सेक्युरिटी ना हांगा. फिश मार्केट दुबय मार्केट केला. ते दुबय मार्केट केन्नासून केला सामको डाऊन जाला. ते फिश मार्केटूच धंदो केला मार्केटाचो. दुबय मार्केट केला ते सारके आहा. म्हळ्यार चोरी जाल्यार कितें फायदा आसा. केली ना ही बी मार्केट केली ना तशें ना. फकत की चोरी बिरी चड जाता आमकां हिंगा खूब जाता. मातशें ते गेट बीट सारके करून दिवपाक आमी मागणी करता SPD कडेन. हांव हिंगा बाजारांत व्हेजिटेबल विकता फ्रॉम लास्ट 18 years. SGPD बाजार येवन हिंगा 18 years जाले. अजून आमगे मार्केटा कंडिशन पयलीं कशी आहा तशी आहा. अजून टील 18 years थिंगा आमगे क्लिनींग ना. हिंगा पार्किंग प्रॉब्लम आहा हिंगा बाजारांकू. आनी गटर क्लीन जावना. 18 वर्स जाले अजून एक पाटी पासून गटर क्लीन जावना. आनी आमकां हिंगा उदका प्रॉब्लम ना. टॅब उदो ना हिंगा. पिपा उदो ना हिंगा. ते स्टार्टिंगा एक पाटी ते बांय बी मारला ती बेश्टे 2 वर्स ते ओपन जाले ती पूण पिवपाची न्हू ती. मागीर बंद जाली ती. ते पायपलायन बी सगळे करून दवरले आहा ती पूण तितून उदो येना. मागीर लास्ट एक 2-4 वर्स पयलीं उदो येयला. ओन्ली फॉर 1 month or 2 months येयला ती. मागीर बंद जाला पतून. आनी चोरी जाता हिंगा. आमगे व्यापार व्हरता. आमगे डॉक्युमेंट बी सगळे हिंगा हलयता. आनी 2 पाटी कंप्लेंट पासून केल्ले आहा हिंगा. लास्ट मंथ कंप्लीट केले हाँ. पानी किधर से लाता है? पीने का? हाँ पीने का घर से लाता है. घर से लाता है. इधर मार्केट में पानी नहीं? हाई पर ये करने का बर्तन तो नहीं इधर का लाता. पीने के लिए घर से लाता है. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. तिवी मतदारसंघांच्या अस्नोडा विलेज पंचायतीच्या मार्केट प्रकल्प आणि पंचायतीच्या ऑफिसाचे इनॉग्रेशन पंचायत मंत्री माविन गुद्दिनो ह्याच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार माजी आमदार किरण कांदोळकार, पंचायतीचे सरपंच, हेर पंच आणि हेर मानेस्त हाजीर आसले. एक बऱ्यापैकी सर्व कॉम्प्लेक्स जाल्लो हा येणाऱ्या काळात सरकाराच्या
एक करून घेतले 2 झेडपी आहात आमच्याकडे लोकांक खंयसरूच त्रास जावचो ना लोकांच्या साधन सुविधामध्ये साधन सुविधा जी आसतली हितून कसलोच त्रास जावचो ना हेची आमी जतनाय घेतली हे सरकारान फक्त बुन्यादीचे फातरूच घालून ना फातर घालून उद्घाटना करून लोकांचो तेका वापर करपाक मेळ्ळो आसा प्रत्येक आख्खे गोंयांत हे मुद्दम सांगताय आनी दुसऱ्या सरकारांमध्ये आनी ह्या सरकारांमध्ये इतलो फरक आसा आज आसनोरे गांवांत म्हाका आनीकूय चड आनंद जाता कित्याक हांव म्हाजे जवळ हांगा सार गांवांत म्हाजें एक फार्म आसा म्हाका दिसता एक पिका हांव एकदां तरी हे सायडीक पास जाता केन्ना 2दा हांव एक पिका हे सायडीक पास जाता आनी म्हाका चड आनंद जाता की येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो रस्त्यार सावन तरी आमकां दिसना जाल्यार बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट हांगा आयला साई स्पोर्ट्स क्लब देवडामर काले हेणी सेकंड ऑल गोवा डिबेट सिंगींग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला हें सिंगींग कॉम्पिटिशन 23 मार्चाक देवडामर काले हांगा जातलें तेजें ऑडिशन 10 तारखेक गिरीश भवन सावड्डे हांगा जावपाचें आसा आनी तेणी अपील केला पार्टिसिपेंटांक तेणी 9 तारीख म्हळ्यार नांव दिवची ज्या तरेन तांकां ऑर्गनायझेशन करपाक बरें जातलें अशें म्हणून साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब देवनामळ काले सांगे गोवा आपले दुसरें सेकंड एडिशन गोवा ड्युएट सिंगींग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करतात 23 मार्च 2019 आनी हें कॉम्पिटिशन आमी प्रायमरी स्कूल ग्रावंड देवनामळ हांगा ठरयल्ले कडेन आसा आनी ह्या म्हणजे ह्या कॉम्पिटिशनाक पयलीं जें इनाम आसतलें तें 15,000 रुपया आनी तेजे बरोबर एक ट्रॉफी आसतली तशें दुसरी प्रायज आसतलें तें 10,000 रुपया आनी तेजे बरोबर एक ट्रॉफी तशें तिसरी आसतलें तें 7,000 रुपया आनी तेजे बरोबर एक ट्रॉफी आसतली तशीच आनी 3 कॉन्सोलेशन प्रायज आसतली आनी ह्या कॉम्पिटिशनाचें ऑडिशन आसतलें तें 10 मार्च म्हणजे 9 ऑनवर्ड्स स्टार्ट जातलें तशेंच आनी हें ऑडिशन आमी गिरीश भवन सावड्ड्या कुडचड्या ह्या हॉलाक दवरलेले कडेन आसा आनी तशेंच आमी हें कॉम्पिटिशन ह्या वर्साक ड्युएट कॉम्पिटिशन दवरपाक आमकां लास्ट वर्साक आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी आमकां हें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाक गोंयचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे आमकां एक सहकार्य करता आनी तेज्या आदारान आमी हे मोठ्या प्रमाणांत हें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता आनी आमकां आमची लोकलिटी म्हणजे रुरल एरिया आसल्या कारणान आमकां एक बरो प्रोत्साहन मेळटा कारण आमच्या ह्या खेडेगांवांनी इतली बरी कॉम्पिटिशन जाता आनी आमी एक मोठ्या प्रमाणांत तें कित्याक करता म्हणजे ती कला लोकांक दाखोवपाक आनी गोंयांत अवेरनेस जावपाक आनी जी लोकांची गोंयभर लोकांची पळय जी कला आसा ती दाखोवपा खातीर आमी हे चड करून दवरलेले कडेन आसा आनी आमकां ओवरऑल बरो म्हणजे ऑल ओवर गोंयांत आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा हांव आमच्या गोंयची सगळी कलाकारां कडेन एक मागणी करीन की ह्या कॉम्पिटिशनात जे मनशांक भाग घेवपाक आसा तेंच्यांनी 9 मार्च पर्यंत आमकां ते आपली सगळ्यांची नांवां दिवची जेणे करून आमकां सिलेक्शन करपाक बरें पडटलें. स्पोर्ट्स अँड कल्चर असोसिएशन कलंगूट नायकावाडो यांच्या वतीन कार्नावाल फेस्टिवल व्हडा उमेदीन साजरे जाले. For the second time we are having this carnival which has been organized by Sports and Cultural Committee of Naikawado. हांव सगळ्या म्हाज्या कमिटीच्या मेंबरांक जेणे म्हाका सपोर्ट दिला हो कार्नावाल फुडें व्हरपाक तांच्या आदारान हो कार्नावाल आमी फुडें येला. आनी हांव सजमता सांत आंतोनीच्या आमच्या साहेबाच्या सांत आंतोनीच्या आदारान सायबिणमांच्या आदारान सगळे देवदूताच्या आदारान आमकां सदांकाल हो कार्नावाल करूंक आमकां तेणी बेसांव दिवचें. We've done a lot and we just hope that we continue with this with all the blessings of our people as well. आमी फोंड्यान 2011 सुरू केल्लो 2011
हांगा सुरू केला आनी पयलू कर्नवाल आमचे भुरगे करताले हांगा पयलूच्यान पुर्तुगीज वाठारा पासून कर्नवाल हे आशिल्लोच पूण हे अशे लेवलाचेर जे सरकारी लेवलाचेर जावं म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर जाला तो आमी 2011 हांगा फोंड्या सुरू केला. सगळे समाजाचे लोक सगळे पार्टीचे लोक एकटे येवन कार्नवाल मनयतात. ह्या समाजाच्या विवाह कार्नवाल म्हणटात सगळ्याक शुभेच्छा. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.